कोविड काटात तकलीवर भारतात 4 महिन्या उपरांत दिसाक हजारावर केशी ॲक्टिव्ह केशी 6,000चेर महाराष्ट्र कर्नाटकात कोविडाचो नेट। गोंयातूय कोविडाच्यो दिसपट्ट्यो केशी वाडटात। 1500 फाटी दिसाक 2-3 मेळटाल्यो, आता 20वर ॲक्टिव्ह केशी 100वर। शेजारी कर्नाटकात वेंचणुकेचो भार, वर्दळ गोंयांत। गोंयांत कोविडाच्यो नव्यो केशी मेळटात त्यो ओमिक्रॉनूच आसतल्यो। कोविडा खातीर न्ही, बाकीच्या व्हायरसांक लागूनय मास्क घालात, तज्ञ समितीचो वांगडी दोतोर साळकराचो उलो। G20 परिषदेच्या बसकांच्या निमतान पणजेक बरे दीस। मात आदीच स्मार्ट सिटीच्या कामांनी जर्जर जाल्ल्या पणजेकारांक मेन रस्त्यार रिनोव्हेशनाची ब्लॉकेट। उत्तर गोंयांत लोकसभेक 1.5 लाखावर लीड काडूंक बीजेपीची मोर्चेबांधणी। टार्गेट विधानसभा मतदारसंघांनी आजी माजी आमदारांक वांटून सान आंद्रे मोहिमेचेर सिद्धार्थ। टार्गेट 4,000 लीड। भारत जोडो यात्रे वेळार श्रीनगरात जाहीर सभेतले बलात्कार पीडित बायलां विशीं वक्तव्य राहुल गांधीच्या आंगार। दिल्ली पुलीस ताच्या घरात त्या बायलांची नांवां दी म्हूण नोटीशी, राहुल मागता वेळ। पोन्ने गोंयच्या वादग्रस्त बंगल्याचो इश्यू घेवन गोंयचे ॲक्टिव्हिस्ट, राजकीय फुडारी दिल्ली जंतर मंतरार धरण्यार लक्ष घालचे म्हूण प्रधानमंत्री राष्ट्रपती संस्कृती मंत्र्याक निवेदन। 27 मार्चा आदी अटल सेतूचे निमाणे मास्टिंग आणि डांबरीकरण टडीक 10 दीस सेतू बंद। ट्रॅफिक जॅम उणो करूंक शक्य तितलो उक्तो दवरूंक यत्न। प्रायव्हेट फॉरेस्टाच्या केशीत क्रेडायक प्रतिवादी करूंक एनजीटीची मान्यताय। क्रेडाय म्हणटा सगळी प्रक्रिया व्यवस्थित, तरी एनजीओचे फक्त विरोधाक विरोध। आता बाजू मांडपाक संद। म्हापसा पालिका वाठारात सुणी पोसतल्यांक आता भरचो पडटलो टॅक्स। म्हापसा पालिकेचे बसकेत प्रस्ताव, एकाच सुण्या फाटल्यान 500 रुपया टॅक्स। देशात कोविडाच्यो नव्यो केशी 1071, ॲक्टिव्ह केशी 5,915। गोंयांत नव्यो 18 केशी, ॲक्टिव्ह केशी 103। गोंयांत टुरिझमाच्या नदरेन नव्यो सुवाती जातात तयार। बेताळबाटीचो आता तातून आस्पाव। बेताळबाटी तळ्याचो पुनरुद्धार करून वॉटर स्पोर्ट्स सुरू। सेव म्हादय सेव गोवा चळवळ पावली। सांग्यार लोकांचो प्रतिसाद। IITक विरोध करूंक सरकाराक प्रकल्प फाटीं घेवंक लायलो म्हूण सांगेकारांची तोखणाय। वास्को वर्णापुरी शांतीनगर रस्त्यार मोटारीचो मोटरसायकलीक धपको। मोटरसायकलीर फाटल्यान बशिल्ले बायल सोंपली, घोव आनी पूत जखमी। खलिस्तानी फुडारी अमृतपाल सिंग पंजाब पुलिसेच्या हाताभायर। पुलिसांनी ताच्या वांगड्यांक धरले। अमृतपाला आड शस्त्रस्त्र कायद्या सकल FIR, फरारी घोशीत। अखिलेश यादव आणि ममता बॅनर्जीची रिजनल फ्रंट अलायन्स। अखिलेश म्हणटा काँग्रेस राष्ट्रीय पक्ष आणि तांचे पद्धतीन वच्चे अमेठी रायबरेलीत उमेदवार घालपाचे शिनाल। अमेरिकेत 2024चे वेंचणुकेत डोनाल्ड ट्रम्पाच्या रिपब्लिकन पक्षाक मोठे जैत मेळटले। ट्विटराचो CEO उद्योजक एलन मस्काची भविष्यवाणी। पीएमओचो स्टाफ म्हूण जम्मू काश्मीरात झेड सेक्युरिटी घेवन भोंवपाचें प्रकरण घाळपणान न्ही तर एका बारीकशे चुकीन तपास चल्ला म्हणटा जम्मू काश्मीराचो ADGP। इंडियन वेल्स मास्टर्स डबल बॅडमिंटन सर्त जिखिल्ल्या भारताच्या 43 वर्षाच्या रोहन बोपण्णान रचलो इतिहास। सर्त जिखपी सगळ्यात जाणटो प्लेयर।
शेअर मार्केट नेगेटिव्ह क्लोज. निफ्टी 16,988 चेर जाल्यार सेन्सेक्स 57,628 बंद.